17 सप्टेंबर हो दीस जायत्या कारणा खातीर इतिहासान म्हत्वाचो आसा. ह्या दिसा सगळे कारागीर आणि सगळे कामगार वर्ग जे आसा ते व्हड्या उमेदीन विश्वकर्मा जयंती मनयतात. त्या भायर आपले पुराय जिवीत जे आसा ते आपल्या देशाक आणि थंयच्या नागरिकांक ओपिल्ल्या एका लोकसेवकाचो जन्मय आयच्या दिसा जालो. आणि ते म्हळ्यार आमचे विकास पुरुष, आमचे महापुरुष, आमचे लोह पुरुष, कर्मयोगी आणि त्याच बरोबर धर्मयोगी आमचे मानाधिक प्रधानमंत्री मोदीजी हांचो आयज वाडदीस 75वो वाडदीस आमी व्हड्या उमेदीन ह्या वेळार मनयता. आणि म्हणूनच हांव आमच्या सगळ्या मानेस्तां कडेन मागता की ह्या वेळार आयच्या ह्या कार्यावळीची सुरवात करीत आसतना ह्या तुळशी मातेक वंदन करचें. आमचे मदीं उपस्थित आसात गोंय राज्याचे मानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी. तशेंच आमचे मदीं उपस्थित आसात आमचे हेर मंत्री आणि ह्या सगळ्याच्या सांगतान आमी पण प्रथम पूज्य गणपतीचो मान केल्या शिवाय आमची कार्यावळ जी आसा ती चालू जावपाक शकना. आणि म्हणूनच ह्या वेळार त्या गणेश वंदनेन आमी आयच्या ह्या कार्यावळीची हांगासर सुरवात करता. मैथिली नाईक आणि तांचे हेर वांगडी आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत हे सादरीकरण तुमच्या मुखार दवरता. भाव, राग, ताल, नाट्य ह्यांचो सोबीत असो मेळ म्हळ्यार भरतनाट्यम. भरतनाट्यमांतल्यान गणेश वंदना तुमच्या मुखार सादर जाता. तां धीं जणुतगधीं धीं तद्धीं तां धीं जणुतगधीं धीं तद्धीं तद्धीं तद्धगधीं तज्जणुदीं ततां तगिटतगतां धीं जणुतगधीं तगदीप तज्जुणुदीप ततां तगिटतगतां दीप जुणुतगदीप तद्दीप तद्धगदीप तज्जुणुदीप ततां तगिटतगतां दीप जुणुतगदीप तद्दीप तद्दीप तद्धगदीप तज्जुणुदीप ततां तगिटतगतां दीप जणुतगधीं तद्दीं तद्दीं तद्धगदीं तज्जणुदीं ततां तगिटतगतां दीं जणुतगधीं तद्दीं तद्दीं तद्धगदीं तज्जणुदीं ततां तगिटतगतां दीं जणुतगधीं
தகதீம் தீம் தத்தீம் தத்தீம் தத்தகதீம் தஜொனுதீம் தத்தாம் தகிட தகதாம் தீம் ஜொனு தகதீம் தீம் தத்தீம் ஜொனு தகதீம் தீம் தத்தீம் ஜொனு தகதீம் தீம் தத்தீம் नेटान टाळयांची साथ ह्या सगळ्या आमच्या गोंयच्या उभरत्या कलाकारां खातीर जावपाक जाय. आयकुपे न्हू தத்தை யா தெய்யும் தத் தத்தம் கிட்டத்தக்க தித்தை யா தெய்யும் தித் தத்தம் கிட்டத்தக்கதம் தித்தம் கிட்ட தக்கதை தத்தை கிட்ட தக்கதம் தித்தம் கிட்ட தக்கதை தத்தை கிட்ட தக்கதம் தித்தம் கிட்டத்தக்கதை தத்தை கிட்டத்தக்கதம் தித்தம் கிட்டத்தக்கதை தத்தை கிட்டத்தக்கதம் தித்தம் கிட்டத்தக்கதை தத்தை கிட்டத்தக்கதம் தித்தம் கிட்டத்தக்கதை தத்தை கிட்டத்தக்கதம் திதம் ததி கிட்டத்தக்கதை தத்தை ததி 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 கிட்டத்தக்கதம் தித்தம் தத்த கிட்டத்தக்கதை தத்தை கிட்ட தக்கதம் தித்தம் கிட்ட தக்கதை 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 தத்தை கிட்ட தக்கதம் திதம் ததி கிட்ட தக்கதை தத்தை ததி 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 கிட்ட தக்கதம் திதம் கிட்ட தக்கதை காணும் வகை தத்தை கிட்ட தக்கதம் தித்தம் கிட்ட தக்கதை சூழவர தத்தை கிட்ட தக்கதம் தித்தம் கிட்ட தக்கதை 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 தத்தை கிட்ட தக்கதம் திதம் ததி கிட்ட தக்கதை தத்தை ததி 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 கிட்ட தக்கதா சித்த கிட்ட ஜம் தத்த சித்த கிட்ட ஜம் தக்க தக்க ஜம் ததி ததி கிட்ட தும் தக்க ததி கிட்ட தும் தக்க திக்கு ததி கிட்ட தும் தா த்ருகுட்டக்க தக்க த்ருகுட்டக்க 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 தக்க த்ருகுட்டக்க 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 தல்லம் தும் தக்க தும் தத்தை பெருமாளே தத்தம் கிட்ட தக்கதம் பெருமாளே
प्रत्येक हस्तमुद्रेंतल्यान प्रत्येक मुखमुद्रेंतल्यान फक्त येवकाराचो झेलो आनी काळजान भरिल्ली भक्ती आमी ह्या वेळार माचयेर पळयली. आयकुप्यानो, सेवा हीच साधना, सेवा हीच शक्ती, जनतेच्या मनान मोदीजींची भक्ती. सेवा पखवाड्यांतल्यान जातली आयज सेवेची दारां उक्ती, सेवेची दारां उक्ती. आनी तीच दारां उक्ती करपा खातीर आमचे जायते मानाधीक सोयर हांगासर पाविल्ले आसात. आनी म्हणून आमी ह्या वेळार तांकां खासा आमच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्या सगळ्या अस्तुरींनी केल्लो एक माय मोगाचो असो झेलो म्हळ्यारूच एक परडी तुमकां फावो करून दिता. आनी त्याच बरोबर एक खासा झाडाचे रोपटे सुद्दां ह्या वेळार फावो करून दिता. हांव मागता आनी म्हाका दिसता हेच घेवपा खातीर आमचे सगळे मानाचे सोयरे जे आसा ते माचयेर आसपाक जाय. आनी म्हणून नेटान आयांची साथ ह्या वेळार दिवया आनी आमच्या सगळ्या मानाच्या सोयऱ्यांक ह्या वेळार मानान माचयेर आपण दिवयात. उपस्थित आसात गोंय राज्याचे मानाधीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतजी आनी त्याच बरोबर आमी हेर मानेस्तांक ह्या वेळार झाडांक उदक घालून आयच्या ह्या कार्यावळीची सोबीतकाय वाडोवपा खातीर आनी त्याच बरोबर आयच्या ह्या कार्यावळीचेर उक्तावण करपाची रिक्वेस्ट ह्या वेळार करता. उपस्थित आसात सन्माननीय आदनासियो मोन्सेरात सर, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेव्हेन्यू, तशेंच सदानंद शेट तानावडे सर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ राज्यसभा, आनी आमचे चीफ सेक्रेटरी सन्माननीय डॉक्टर व्ही कांदेवेलू IAS ऑफिसर. त्याचबरोबर उपस्थित आसात आमचे सेक्रेटरी फॉर रुरल डेव्हलपमेंट सन्माननीय अर्जुन मोहन सर, तशेंच डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट प्रेमराज रोडकर सर, प्रोजेक्ट डिरेक्टर आमची सन्माननीय दिपाली नाईक आनी तशेंच हेर आमदार ह्या वेळार ह्या वेदीर उपस्थित आसात. नेटान डाळयांची साथ दिवया आनी व्हड्या उमेदीन हे उक्तावण जे आसा ते सुशोभीत करया. सुभाशीश रोडकर, रोहनजी खंवटे, सुनील ढवळीकर सर, निळकंठ हळणकर सर, सुभाष वैदेसाई सर, त्याचबरोबर संकल्प आमोणकर आमचे आमदार, रुदोल्फ फर्नांडीस, अँटोनियो वाद सर, अलेक्सो रेजिनाल्ड सर, नरेंद्र सावयकर सर ह्या वेळार ह्या वेदीर उपस्थित आसात. आयकुप्यानो, आयज उदरगतीचे झाड तुमच्या सगळ्याच्या सांगतान व्हड जाता. देखून नेटान डाळयांची साथ ह्या वेळार आमचे मेयर कॉर्पोरेशन सिटी ऑफ पणजी सन्माननीय रोहित सर सुद्धा उपस्थित आसात. आयज आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांणी आमच्या उदरगतीची पाळा मुळां इतली सशक्त, इतली घटमूट केल्ली आसात की आयज आमी फक्त उदरगतीचीच फळां आमी सगळीं जाणां खाता, ताचो अनुभव घेता. भारताच्या नकाशाचेर गोंय राज्य आयज परजळीत करपी आमचे माचयेर आशिल्ले सगळे मानाधीक सोयरे. तशेंच हांव आमच्या सगळ्या मानाधीक सोयऱ्यां लागीं मागता की तांणी ह्या वेळार वेदिरूच रावचें आनी आमचे कडल्यान हे मानाचे अशे येवकाराचे अशे हॅम्पर जे आसा ते स्विकार करचे. झाडाची रोपटी दिवन तुमकां आमी ह्या वेळार येवकार फावो करून दिता. CLFच्यो सगळ्यो सेक्रेटरी हो भोवमान ह्या वेळार करून हाडटात. नेटान डाळयांची साथ ह्या वेळार जावनी. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर जांचो मोलाचो असो वांटो आसा ते आयचे ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे सन्माननीय गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतजी. गोंयच्या इमारतीचे हे अशे खांबे जावन आसात ज्या खांब्यांनी आयज उदरगतीचो श्वास आमचे गोंय घेता. मानान, विचारान, अनुभवान व्हड आशिल्ले आमचे ज्येष्ठ फुडारी सन्माननीय सुभाष रोडकर सर. तशेंच उपस्थित आसात ज्यांनी एक वेगळ्या तरेची क्रांती घडोवन हाडिल्ली आसात. आपली संघटना घटमूट करपी सन्माननीय नामू नायक सर उपस्थित आसात. तांचे स्वागत आमी ह्या वेळार घडोवन हाडटा. जे सदांच आनंदीत आसता तशें आमचे मानाचे सोयरे सदानंद शेट तानावडे सर उपस्थित आसात. तांकां सुद्दां फुलां भशेन सदांच हांसो आमी ह्या वेळार व्यक्त करून दिता. ह्यो CLFच्यो सेक्रेटरी जावन आसात ज्यांनी केन्नाच ही माची पळोवंक नाशिल्ली. आयज तीच ह्या माचयेर येतात आनी व्हड्या उमेदीन हो मान सन्मान करून हाडपाक आमकां सहकार्य करता. आयकुप्यानो, तुमच्या टाळयांची साथ आसत, तुमचो आशिर्वाद आसत जाल्यार विकसीत भारत 2027 हे स्वप्न आमी व्हड्या उमेदीन परतून एक फावट जगपाक शकता. माचयेर आशिल्ल्या सगळ्या फुडाऱ्यांचो आमी ह्या वेळार मान सन्मान आनी भोवमान घडोवन हाडटात.
आमचे मानाधिक मंत्री पर्यटन लागच्यान पळोवपाचो अनुभव तांकां व्हड्या उमेदीचो असो आसात म्हणून ह्या वेळार तांकां येवकार. रोहनजी खवटे ह्या वेळार हो भोवमान स्वीकार करता. तुमचे स्थानिक आमदार तांचो आमी ह्या वेळार भोवमान करून हाडटात. आंतानासियो मोन्सेरात सर, बाबू सर म्हटल्या उपरांत तांची जी सगळी महती आसा ती आमच्या मुखार दिश्टी पडटा. चडान चड देव बरें करूं. दोन्ही नांवां मदीं सुभाष्य अशें आसात आनी म्हणून दोगांचो आमी ह्या वेळार भोवमान करून हाडटात. आमचे मानाधिक मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे कडल्यान आमी कितें देख घेवपाक शकता तर ती म्हळ्यार उर्जवान रावपाची. 5 तरेच्या क्रांतीचेर तांचें सदांच कार्य जे आसा ते आमी पळयतात. नेटान टाळयांची साथ ह्या वेळार. नुस्तें खाल्ल्या शिवाय गोंयकारांचें समाधान अजिबात जायना. तशें टाळ्यो तुमी मारल्या शिवाय म्हजें समाधान अजिबात जायना. आनी म्हणूनच मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज हे सांबाळपी आमचे मानाधिक मंत्री निळकंठ हळर्णकर सर तांकां आमी ह्या वेळार हो मानाचे अशें झाड आनी रोपटे दिवन तांचें स्वागत करता. आमी पळयलें की फाटल्या कितल्याशाच वर्सां मदीं की आमी एक संकल्प घेवन वाटचाल करतात आनी तेच संकल्प पुराय करपी आमचे मानाधिक आमदार संकल्प आमोणकर सर. अशें म्हणपाक शकता की दोतोराची जी डावी बाजू आसा न्ही ती आतां बळकट जाल्ली आसा. आमी उजवी बाजू जी आसा न्ही ती मातशी बळकट करया आनी ह्या वेळार तांकां हे मानाचें अशें प्रतीक म्हणून हे झाडाचे रोपटे जे आसा ते फावो करून दिवया. एलेक्सियो रेजिनाल्ड सर ह्या वेळार हो मान हा स्वीकार करता. तशेंच आमचे चीफ सेक्रेटरी सन्माननीय डॉक्टर व्ही कांदेवेलू सर ह्या वेळार हो भोवमान स्वीकार करता. सेवा पखवाडा ह्या लॉन्च सेरेमनीक तुमी सगळ्यांनी उपस्थिती ह्या वेळार दाखयल्ली आसात म्हणून ही माची ह्या वेळार उपकार जे आसा आभार जे आसा ते व्यक्त करता. सांताक्रूज मतदार संघाचे आमदार सन्माननीय रुडोल्फ फर्नांडीस सर ह्या वेळार उपस्थित आसात. तांचो सुद्दां आमी भोवमान घडोवन हाडटात. समज आयज आमी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हांकां समज एक पालक म्हणून पळयलें आसत जाल्यार तांची भुरगीं सुद्दां आमी सगळीं जाणां आसात हे फुडारी आसात आनी ते फुडारी ज्या पद्दतीन आमचो सांबाळ करतात तशेंच सांबाळ करपी रोहितजी हांगासर आसात. तांचो सुद्दां आमी ह्या वेळार भोवमान घडोवन हाडटात. माचेर आशिल्ल्या सगळ्यांचो भोवमान जाल्लो आसात. परतून एक फावट सगळ्यांक आमी येवकार फावो करून दिता. सगळ्यांची उपकारी आसा. आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प, स्वच्छ भारताची क्रांती, डिजिटल भारताची वाटचाल आणि जागतिक मळार भारताचो मान वाडोवपाचें कार्य म्हळ्यार भारताचे आमचे लाडके अशे फुडारी नरेंद्रभाई मोदी हांकां आमी नेटान टाळयांची साथ दीत आसतना आमची जी परबी आसा ती तांच्या पर्यंत पावोवया. 1.4 अब्ज नागरिकां वतीन भारताच्या घटमूट फुडारा खातीर तांकां दीर्घ आयुश्य मेळपा खातीर आमी ह्या वेळार तांचो वाडदीस मनयत आसतना आयच्या ह्या कार्यावळीची हांगासर सुरवात करता. जशें स्वयंपूर्ण मित्र आसात तशेंच आयज स्वयंपूर्ण सखी आमकां पळोवपाक मेळटात आनी म्हणूनच आयज गोंय सरकारान आनी खासा डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांच्या फुडारपणा खाला आमी पळयतात की ह्या स्वयंपूर्ण सखीचो वांटो हो सामको मोलादीक असो आसतलो. प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपांक उबारपा खातीर आमी ह्यो सखी ज्यो आसा त्यो अपॉयंट करता आनी तांचे सँक्शन लेटर जे आसा ते आतां सगळ्या माचेर आशिल्ल्या मानेस्तांच्या हस्तुकी आमी तांच्या पर्यंत पावयता. सगळ्यांत पयलीं नॉर्थ क्लस्टर लेवल फेडरेशनच्या वतीन ह्या वेळार हो भोवमान आनी हे सँक्शन लेटर स्वीकार करपा खातीर तुमच्या मुखार येता कोजागिरी MCLF कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी. हांव मागता तांचे सगळे सह्याद्री MCLF कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी, नंदनवन MCLF कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी, मिराकी MCLF कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी, हिरकणी MCLF मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह सोसायटी, सप्तर्षी MCLF मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह सोसायटी, संस्कृती MCLF
कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी, सक्षम MCLF कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी आणि सुरभी MCLF कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी ह्या वतीन आमच्यो सगळ्यो चीफ सेक्रेटरीज ह्या वेळार नॉर्थ सायडींतल्यान पाविल्ले आसात. त्याच बरोबर साऊथ कॅटेगरींतल्यान आमच्या मदीं उपस्थित आसात. ह्या सगळ्यांचे हांव नांवां घेतात, तांणी उपकार करून वेदीर येवचें. अस्तुरी MCLF कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी, संगम MCLF कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी, स्पार्क MCLF कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी, कुटुंब MCLF मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह सोसायटी, अंत्रुज MCLF कॉपरेटिव्ह सोसायटी, जनानी MCLF कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी, जीविका MCLF मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह सोसायटी, नवी दिशा MCLF कॉपरेटिव्ह सोसायटीज, नवी दिशा MCLF मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह सोसायटी आणि सारथी MCLF मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह सोसायटी हांच्यो सगळ्यो चीफ सेक्रेटरी ह्या वेळार मानान माचयेर आसात. नॉर्थ साऊथ ह्या दोन्ही आमी आतां साऊथ ब्लॉकांतल्यो आमच्यो सगळ्यो चीफ सेक्रेटरी ह्या वेळार माचयेर येता. तुमकां जस्ट आंकडो सांगतात की आमी ह्या वेळार कितल्या अशा स्वयंपूर्ण सखीज हो आधार दितात. आंकडो जावन आसा 244 स्वयंपूर्ण सखीज आमी ह्या वेळार अपॉइंट करतात आणि ही फर्स्ट बॅच जी आसा ती आयज ह्या खासा दिसा उक्ती जाल्ली आसात आणि फुडले सँक्शन लेटर जे आसात ते 270 स्वयंपूर्ण सखी पर्यंत पावतले, हातून मात्तूय दुबाव ना. पूण आतां ह्या सखींक हांगासर मेळटा म्हणून सगळे जे स्वयंपूर्ण मित्र आसतले, आमचे आयचे ह्या कार्यावळीचे मित्र आसतले, तांचे लागीं मागता की तुमी नेटान टाळयांची साथ जी आसा ती फावो करून दिवची. खंयचोय ग्राम उद्योग चलयत आसतना आमकां आधार जाय आसता तो एका गाडयेचो आणि आयज तीच गाडी आमी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ह्याच्या अंतर्गत आमी जायत्या क्लस्टर लेवल फेडरेशनांक फावो करून दितात आणि म्हणून मागतात तांच्या सगळ्या लागीं की तांणी ह्या वेळार माचयेर येवन आमच्या कडल्यान हो भोवमान जो आसा तो स्विकार करचो. पयलीं आमी नॉर्थाच्यो 8 CLFांक ह्या वेळार माचयेर आपोवणे दितात. आणि ते करत असताना आयज भरपूर अभिमान जातात की आमचो नॉर्थ जो आसा तो इतलो स्ट्रॉंग जाल्लेलो आसात की सगळीं जेन्ना अस्तुरी ह्या वेळार माचयेर येतली ते आमकां त्यांची शक्त आनी ताक पळोवपाक मेळटली. 3.19 करोडचे आमी आयज तांकां ह्या योजने खाला तांकां हो लाभ मेळोवपा खातीर सहकार्य केल्ले आसात. बार्देस, दिवचल, पेडणेम, तिसवाडी नॉर्थ गोवा ह्या वाठारांतल्यो ह्यो सगळ्यो अस्तुऱ्यो जावन आसात. नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा हे आमीच केल्ले आसात, पण गोंय हे आमच्या सगळ्यांचे आसात आणि ते गोंयकारपण तिगोवन दवरपा खातीर ह्या सगळ्या बायलांक उबारपा खातीर गोंय सरकार आणि त्याच बरोबर भारत सरकार हे कार्यरत आसात आणि आयज आमी ताचेच एक उदाहरण ह्या वेळार माचयेर पळयतात. 3,19,00,000 रुपयाचे ही येवजण जावन आसात. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना. तशेंच साऊथ गोवाचे जे कोण हांगासर पदाधिकारी आयिल्ले आसात तांचे लागीं मागता की तांणी ह्या वेळार माचयेर येवन हो भोवमान स्विकार करपाक आमकां सहकार्य करचें. प्रत्येक लघु उद्योग जावपा खातीर आयज आमी सगळीं जाणां वांगडा काम करतात आणि हे काम करत आसतना स्थानीक SHG आसतले, क्लस्टर लेवल फेडरेशन आसतले, विलेज ऑर्गनायझेशन आसतले, ह्या सगळ्यांक उबारपा खातीर आमच्यो जायत्यो येवजण ज्यो आसात त्यो सदांच कार्यरत आसात आणि आयज तशीच एक येवजण आमी ह्या वेळार माचयेर पळयतात. तांकां बारीक बारीक 2 व्हिलर आसतली, 4 व्हिलर आसतली, 3 व्हिलर आसतली, हे सगळे प्रोवायड करून दित आसतना तांच्या उदरगतीची गाडयेची चावी आयज आमी तांकां ह्या वेळार फावो करून दिल्ली आसात. देखून सगळ्यांक मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं. आणि आमी ह्या वेळार बँक लोन डिस्बर्समेंट एका बँक सखीज आणि त्याच बरोबर लिंकेज कमिटी मेंबर्सांक फोन करून हाडटात आणि सांगतना भरपूर खोशी जाता की 52,48,00,000 जे आमी आयज पर्यंत बँक लोन डिस्बर्समेंट ह्या वेळार माचयेर घडोवन हाडटात आणि ते करत आसतना हांव मागता आमचे सगळे पदाधिकारी जे आसतले तांणी ह्या वेळार माचयेर येवन भोवमान स्विकार करचो. द अस्तुरी MCLF मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड फोंडा ब्लॉक, कोजागिरी MCLF कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी,
आणि ह्या कोजागिरी MCLF कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटी पेडणे ब्लॉकाची जी आसा तांकां 4,71,82,166 रुपयाचो लोन अमावंट जो आसा तो आमी हांगासर डिस्पोज केल्लो आसा. नेटान ताळयांची साथ तांचे उमेदीक आयज आमी हांगासर वावा दीत आसतना हे लोन डिस्बर्समेंट घडून हाडटात. अस्तुरी MCLF ह्या सगळ्या लागीं मागता की तांणी ह्या वेळार माचेर येवचें. तांकां 6,28,20,000 रुपयाचें लोन डिस्बर्समेंट जे आसा ते आमी माननीय मुखेलमंत्री हांच्या वतीन घडून हाडटा. म्हाका दिसता ते जेन्ना उदरगतीन अशे वयर वयर सरतात तेन्ना फुलांच्यो पाकळ्यो आपशीच तयार जातल्यो आनी बेगींतल्या बेगीन तांणी माचेर येवचें आनी आमचे कडल्यान हें लोन डिस्बर्समेंट जें आसा तें स्विकार करचें. द सह्याद्री MCLF Cooperative Multipurpose Society Limited Sattari Block, the Nandanwan MCLF Cooperative Multipurpose Society Limited Bicholim Block, the Miraki MCLF Cooperative Multipurpose Society Limited Bardez Block हांकां सगळ्यांक आमी हे लोन डिस्बर्समेंट ह्या वेळार घडोवन दिता. प्रत्येकाचो लोन अमावंट जो आसा तो खरेंच भरपूर व्हड असो आसा. ह्या चेक सायन करपा खातीर आमी सगळ्यांनी ह्या फुडाऱ्यांचेच आनी त्याच बरोबर आमच्या सगळ्या अस्तुरींचें मनोबल जे आसा तें वाडोवपाक जाय. 52 कोटी आनी ताच्या फुडें आनी कितलेशेच लाख आमी ह्या सगळ्यां पर्यंत पावयतात. कित्या खातीर? ते स्वयंपूर्ण जावपा खातीर. आत्मनिर्भरतेची काणी ह्या वेळार उक्ती जाता. सगळ्या ब्लॉकां कडेन मागता की तांणी ह्या वेळार माचेर येवचें आनी आमचे कडल्यान हे लोन डिस्बर्समेंट अमावंटाचो जो चेक आसा तो स्विकार करपाक सहकार्य करचें. इतले फास्ट ट्रान्झॅक्शन फक्त ह्या माचेर जातात आनी म्हणून नेटान ताळयांची साथ. हांव मागता माचेर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तां कडेन की तांणी सुद्दां एक एक चेक हातान धरचो आनी एकूच ग्रूप फोटो घेवपाक आमकां सहकार्य करचें. आयज ह्या चेका बरोबर आमची स्वप्नां सुद्दां इतली जड जाल्ली आसात की आमकां एक आधार जाय आसतात आनी आयज तोच आधार आमी खंय ना खंय तरी स्वयंपूर्ण सकी लोन डिस्बर्समेंट आसतलें हेर गजालींतल्यान आनी हेर योजनेंतल्यान आमी तुमकां तो आधार दिवपाचो प्रयत्न करता. आयज हे हात बळकट करपा खातीर तांचें मनोबल वाडोवपा खातीर आमी ही खासा कार्यावळ हांगासर घडोवन हाडिल्ली आसात. हांगा बशिल्ले जे उरिल्ले आमचे ब्लॉकाचे मेंबर्स आसात तांचे लागीं मागता की तांणी उपकार करून मुखार सरचे. आतां रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी इन्व्हेस्टमेंट फंड, वायबिलिटी गॅप फंड डिस्बर्समेंट आमी ह्या वेळार करता आनी ताचो टोटल अमावंट जो आसा तो 6.2 crores आसात. हांव मागता मानादीक सगळे आमचे MCLFचे कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटीचे जे चेअरपर्सन आसात तांणी ह्या वेळार माचेर येवचें. आमचे सगळे चेअरपर्सन्स ह्या वेळार माचेर येतात. ताळयो हाडच्यो आमी मारुयात. म्हाका दिसता ACची थंडसाण अजून तुमच्या पर्यंत पावल्या का पावूंक ना हें तुमच्या टाळ्या मदींच दिसून येतलें. देखून ताळयो ज्यो आसा त्यो कमी करनाकात. आयज ही एकूच अस्तुरी फुडें ना तर तिच्या बरोबर तिचो पुराय पंगड आसा, पुराय गांव आसा, तिचें पुराय शार आसा जे आयज एकवटान आनी एकचारान वावर करतात. आनी हे सगळें करपा खातीर शेती वेवसाय जो आसा तो भरपूर मोलाचो असो आसा. हरीत क्रांती जावची ह्या सावेसान आमी जायते इक्विपमेंट्स तांच्या पर्यंत पावयतात, जायती मशिनां तांच्या पर्यंत पावयता आनी मशीन चालोवपा खातीर जी चावी जाय न्ही ती तांकां आमी ह्या वेळार फावो करून दिता. नंदनवन MCLF, सुरभी MCLF, अस्तुरी MCLF आनी नवी दिशा क्लस्टर लेवल फेडरेशन आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो सोसायटीज आतां तयार जाल्ल्यो आसात तांचे लागीं मागता की तांणी ह्या वेळार ही चावी स्विकार करपा खातीर माचेर येवचें. तुम्ही टाळयो मारपाची चावी दिसा बॉल्सान दवरल्या ती मातशी भायर काडून टाळयो मारून आमकां उबारपाक सहकार्य करचें. नंदनवन MCLF, सुरभी MCLF, अस्तुरी MCLF, नवी दिशा MCLF हांचे लागीं मागता की तांणी उपकार करून माचेर येवन आमच्या कडल्यान हे भोवमान स्विकार करपाक सहकार्य करचें.
आयज मानसीक भलायकी बरी जावची ह्या हावेसान आमी मंथ हो प्रोग्राम हांगासर लॉन्च करता आणि तो प्रोग्राम आमी डिजिटली लॉन्च करता आणि त्या उपरांत आमी एक खासा बुकलेट जी आसा ती सुद्धा लोकार्पण करत करत तुमच्या पर्यंत पावयता. पद्मिनी फाउंडेशनाचो हातून भरपूर मोलाचो असो वांटो आसा. शैक्षणीक मळार तांणी भरपूर मोलाचे अशे कार्य केल्ले आसात. आमी आत्मनिर्भरतेची चावी दिवन स्वयंपूर्णतेची दारां उक्ते करपी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी आयज तांच्याच फुडारपणा खाला गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशनच्या अंतर्गत स्टार्टअप विलेज एंटरप्रिन्युअरशिप प्रोग्राम म्हळ्यार SVEP गोंयांत सुरू जाले. ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेतू म्हळ्यार बायलांक सशक्त करून उद्योजक म्हणून आणि आयज ते करत असताना पद्मिनी फाउंडेशनाचे दोन वांगडी म्हळ्यार बाय मैथिली आणि निकिता पेडणेकर हांचे लागीं मागता की तांणी सुद्धा ह्या वेळार माचेर आसले. ह्या पुस्तकांतल्यान मानसीक भलायकी खरेंच बरी सुदारतली हीच आस्त आमी ह्या वेळार दवरता. पद्मिनी फाउंडेशनाच्या वतीन आणि हेर सगळ्यांच्या सहकार्यान मन हो बूक ह्या वेळार आमी लॉन्च करता, ही बुकलेट लॉन्च करता. सगळ्यांनी मुजरत ही बुकलेट जी आसा ती वाचची अशेंच तुमच्या मुखार हांव विनवणी करता. तशेंच ह्या सगळ्यांक सशक्त करपा खातीर आमी 2 प्रकल्प घेवन येतात आणि ते 2 प्रकल्प आयज 2 ब्लॉकांनी तयार जातात आणि त्याचे उक्तावण जे आसा ते आमी ह्या वेळार करून हाडटात. स्टार्टअप विलेज एंटरप्रिन्युअरशिप प्रोग्राम असे 2 प्रकल्प आमी मानेस्तांच्या हस्तुके डिजिटली लॉन्च करता. येस, आत्मनिर्भरतेची चावी दिवन स्वयंपूर्णतेची दारां उक्ते करपी गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी आयज तांच्याच फुडारपणा खाला गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशनच्या अंतर्गत स्टार्टअप विलेज एंटरप्रिन्युअरशिप प्रोग्राम म्हळ्यार SVEP गोंयांत सुरू जाले. ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेतू म्हळ्यार बायलांक सशक्त करून उद्योजक म्हणून घडोवप आणि सामाजीक आणि आर्थीक पावड्यार तांकां घटमूट करप. बार्देस, दिवचल, पेडणें, केपें आणि काणकोण अशा 5 ब्लॉकांत SVEPच्या ह्या यशा उपरांत आमी सांगपाक शकता की 2800 उद्योजकांक आमी तेंको दिल्लो आसा. 3,50,00,000 रुपयाचो कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड आमी तांच्या पर्यंत पावयल्लो आसा आणि आता अभिमानान आमी 2 नवे SVEP प्रोजेक्ट सुरू करता. पयलो प्रकल्प ब्लॉक 1 सत्तरी आणि धारबांदोडा तालुका मर्यादीत आणि दुसरो ब्लॉक 2 म्हळ्यार मोर्मुगांव, सालसेत आणि सांगें तालुका मर्यादीत आसतलो. 5,000 नव्या उद्योजकांक ह्या उपक्रमाचो फायदो जातलो. ह्या संकल्पनेचो कारभार SSC बायलांनी SSC बायलां खातीर करपाचो ह्याच हावेसान आमी स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करया. स्वयंपूर्णतेची वाटचाल सुरू जाल्ली आसात आणि ते सगळे करत असताना जी बायलां ऑलरेडी लखपती दिदी जाल्ली आसात तांचो भोवमान आमी ह्या वेळार घडोवन हाडटात. पूजा लक्ष्मण ठाकूर महादेव SSC वतीन ह्या वेळार हो भोवमान स्वीकार करता. घराघरान आर्थिक स्वावलंबनाची मशाल पेटोवपी आणि हरित विचारांक घेऊन आदर्श दवरपी पूजा ठाकूर. सेजा गोवा कंपनीच्या CSR उपक्रमांतल्यान माडयेच्यो पोळ्यो वापरून ताटा बनवपी मशीन घेऊन आपली स्वप्नां साकार करपी ही अस्तुरी. दर वर्सा SSC कडल्यान 1 लाखाचो कर्ज धंद्या खातीर घेता आणि धंदो उबारता. सरस्वती भट संघर्षाची सोपाणां चढून उदरगतीचो आणि यशाची झेंडो फडकावपी अशी एक अस्तुरी. श्रमशक्ती SSCची ही वांगडी जावन आसात. नेटान लखपती दिदी जाल्ल्याचो हो भोवमान तांच्या पर्यंत पावोया. नंदिनी सावंत ही घामान गळून शेतान काम करपी आणि भांगर पिकोवपी अशी अस्तुरी जावन आसात आणि म्हणून आयज ती लखपती दिदी जाल्ल्या खातीर हो भोवमान गोंय सरकारा वतीन. आपल्या गांवान आपलो आदर्श दवरपी म्हळ्यार साक्षी हळदणकर तांचो भोवमान आमी ह्या वेळार घडोवन हाडटा. स्वताचे मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल तांणी सुरू केल्ले आसात आणि खरेंच ही गजाल भरपूर तोखणाय करपा सारखी आसा. समाज बांधणी करपी सेवा करपी म्हळ्यारूच आमची फुडली अस्तुरी राधिका साळुंके. CSC सेंटर LIC आणि भीमा सखी अश्यो योजनेक ती सांबाळटा. आणि लखपती दिदी जावपा खातीर ज्यो संघटना जे गट एकठांय आयले त्या ग्रुपाचो सुद्धा भोवमान आमी ह्या वेळार घडोवन हाडटात. सगळ्यान पयलीं हिरकणी क्लस्टर लेवल फेडरेशन. लघु उद्योगांतल्यान मोठी स्वप्नां कशी साकार जातली ही देख आमकां हिरकणी क्लस्टर लेवल फेडरेशन हांचे कडल्यान मेळटा.
प्रधानमंत्री मोदीजी हांचे स्वप्न म्हळ्यार वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट हे तांच्या पर्यंत पावयल्ले आसात आनी तुमी पळोवपाक शकता की ते स्वप्न एक समूह एक गट जावन ती पुराय करता. ग्रुप एंटरप्राइज उद्योजकांच्या कुशळतेचे प्रयत्न गोंयचे दायज, गोंयच्यो कला, गोंयचें जेवण वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट ह्या स्टॉला मार्फत साबार लोकांपर्यंत पावोवपी ही सगळी आमची महिला शक्ती. नेटान ताळयांची साथ ग्राम कौशल्य संस्थान हांचे लागीं मागता की तांणी ह्या वेळार माचयेर येवचें. उद्योजकांक नवी वळख कशी मेळटली. कुणबी साडयेंतल्यान तांणी गोंयचे दायज लोकांपर्यंत दवरिल्ले आसात. गोंयचे दायज सांबाळपी ग्राम कौशल्य संस्थान हाची ही सगळी महिला वर्ग बायलांचे फुडारपण, अर्थीक समावेश आणि ग्रामीण उद्योजकता खटबूड करपाक फोंड्या तालुकाभरांतल्यान सगळ्या एसएससीन तांणी एकठांय हाडले. रांचेल्या कुडींतल्यान आपले जग पळोवपी श्री राम रवळनाथ एसएसजी, दर एका समाधानाचो जन्म मिराकी क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कॅन्टीन चलोवपी स्वताची कितें करपाक ही अशी मोग आमची सगळी अस्तुरी. रांचेल्या कुडींतल्यान आयज तांणी जग पळयल्लें आसात, स्वप्नां साकार केल्लीं आसात. फुडल्या सुवातेर हांव मागता प्रत्येक मायेच्या धाग्यांतल्यान भविष्य सुरक्षीत करपी अशी आमची सगळी महिला वर्ग सारथी क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन मायेचो धागा हेर वांगड्यांक घेवन बरोबर चलयता. आयज ह्या माध्यमांतल्यान ती आत्मसन्मानाचें जेवण लोकांपर्यंत पावयता आनी दुग्ध व्यवसायांतल्यान जायत्या जाणांचे जिवीत गोड करपी ह्या ऑर्गनायझेशनांतल्यान ह्या ग्रुप एंटरप्रायझांतल्यान लखपती दिदी जावपाचो मान मेळोवपी वैभव लक्ष्मी विलेज ऑर्गनायझेशनांतल्यो ह्यो सगळ्यो वांगडी. आमी ह्या भोवमान सुवाळ्याक ह्या वेळार विसव दिता. सगळ्या जैतिवंत पंगडाचे सगळ्या मानाधिक सोयऱ्यांचे ह्या वेळार आमी उपकारी आसा. लखपती दिदीचो मान जाता. लखपती दिदी जावप म्हणजे खंय ना खंय तरी अमावंटा फुडें 5 तरी झिरो येवप आनी ते 5 तरी टाळयो आमी आमच्या ह्या सगळ्या लखपती दिदींक फावो करून दिवया. आयज ह्या सगळ्या अस्तुऱ्यांची स्वप्नां ह्या वेळार साकार जाता. तशेंच आमी ही कार्यावळ मुखार व्हरता आनी बँक सखीचो भोवमान आमी हांगासर घडोवन हाडटात. बँक सखी म्हळ्यार अश्यो सखी ज्यांनी आमकां बँक लिंकेजीस करपाक भरपूर सहकार्य केल्लें आसात आनी ती म्हळ्यार अंजली आत्माराम वेर्णेकर आनी संध्या जयवंत नाईक ह्या 2 बँक सख्यांचो भोवमान आमी ह्या वेळार घडोवन हाडटा. तशेंच ज्यांनी बऱ्या पद्दतीचे हांगासर ट्रेनिंग घेतिल्ले आसात, आपलो मायक्रो एंटरप्रिनर्स जो आमी म्हणटात ते बऱ्या पद्दतीन तांणी साकार केल्ले आसात. ती म्हळ्यार स्वराज सिताराम शेटये, सिमरन अब्बास होंबगिरी ही CRPEP हांच्या वतीन हो भोवमान स्विकार करता. दोगांचो भोवमान आमी ह्या वेळार घडोवन हाडटात. तशेंच ज्यांनी हांगासर बऱ्या पद्दतीचें प्रशिक्षण घेवन एक वेगळ्या तरेची जबाबदारी स्विकारलेली आसा ते आमी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग जे आसा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जे आसा तांच्या पर्यंत पावयतात. सगळ्यो 23 CRAP आनी 20 CRAPंच्या सगळ्या वांगड्या लागीं मागता की तांणी ह्या वेळार माचयेर येवन आमच्या कडल्यान हे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जे आसा ते स्विकार करचे. 6 दिसांचो हो रेजिडेन्शियल कॅम्प आशिल्लो आनी ह्या कॅम्पान तांणी बऱ्या पद्दतीचें प्रशिक्षण घेवन एक नवी वाटचाल सुरू केल्ली आसात आनी ह्या नवीन वाटचालीक आमी गोंय सरकारा वतीन आनी त्याच बरोबर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आमी तांकां परबीं आनी जायतें यश आवडयता. सिंधुदुर्ग जिल्ल्यान हो रेजिडेन्शियल कॅम्प जाल्लो. रुरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट हांच्या वतीन हो कॅम्प जो आसा तो घडोवन हाडिल्लो. मास्टर ट्रेनर जी आसा ती सोनम पौल आनी सुनीता कदम ही 2 जाणां आशिल्लीं आनी खरेंच बरो कॅम्प जालो, बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी तांकां सगळ्यांक एक वेगळी उर्बा आनी वेगळी मनोबल वाडोवपा खातीर आमी ह्या ट्रेनिंगाचो तांकां पुरेपूर फायदो करून दिल्लो आसा.
ह्या ट्रेनिंग कंप्लीट जाला म्हणून आमी तांकां खासा सर्टिफिकेट हें प्रशस्ती पत्रक जें आसा तें फावो करून दिता. ह्यो सगळ्यो अस्तुऱ्यो खरेंच खूब बरी मेहनत घेतात आनी हें आमकां दिश्टी पडटा. घर सांबाळत आसतना हें इतलें सगळें काम करप ही खरेंच व्हडविकायेची गजाल आसा. नारी शक्ती स्त्री शक्ती आमी हाकाच म्हणटात. मल्टिपल टास्क समज कोण सांबाळपाक शकता जाल्यार त्यो आमच्यो सगळ्यो अस्तुऱ्यो आमचो महिला वर्ग. आनी हें समज तुमी मान्य करता जाल्यार तुमच्यो ताळयो आमच्या पर्यंत पावयात. घरची जबाबदारी, समाजाची जबाबदारी, स्वप्नां साकार करपाची जबाबदारी सांबाळपी आमचे सगळे हे प्रशिक्षण करपी आमचे सगळे वांगडी. आणि जो मनीस आपलो आमचो कसो दिसता न्ही ताच्याच कडेन आमी हट्ट करपाक शकता. आणि आयज त्याच हक्कान एक फोटो आपल्या बरोबर आसो हीच मोख ह्या वेळार ह्या अस्तुऱ्यांनी दाखयल्ली आसात. आणि आता आमी जायत्या NGOंचो आमी हांगासर भोवमान घडोवन हाडटात. पयल्या सुवातेर तरंग ऑर्गनायझेशन ज्यांनी जायते एक्झिबिशन्स घडोवन हाडून सगळ्या बायलांक स्वयंपूर्ण करपाक सहकार्य केल्ले आसात. त्या तरंग वांगड्या कडेन मागता की तांणी ह्या वेळार मुखार सरचें. नेटान ताळयांची साथ दिवया. मिनरल फावंडेशन हांणी होम स्टे आनी ट्युरिझम क्लस्टर लेवलाचेर आमकां भरपूर सहकार्य केल्लें आसा. देखून मिनरल फावंडेशन ऑफ गोवा हांचे आमी उपकारी आसात. तांणी उपकार करून माचयेर येवन Associate Chambers of Commerce and Industries of India, Goa Livelihood Forum, ICICI Foundation, Dhana Foundation, GDP Foundation, Entrepreneurship Development Institute of India ह्या सगळ्या लागीं मागता की तांणी NGOच्या वतीन हो भोवमान स्वीकार करत आसतना वेधीर येवचें. सगळ्या NGOंनी एकाच बरोबर माचयेर येवन हो भोवमान स्वीकार करचो. फायनान्शियल आनी डिजिटल लिटरसी जावपा खातीर धन फावंडेशन हांणी काम केल्लें आसात आनी म्हणून धन फावंडेशनाचो हो भोवमान. धन फावंडेशन ह्या वेळार हो भोवमान स्वीकार करतले. सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मशिनरीज आनी टूल्स ज्यांच्यांनी फावो करून दिल्ले आसात ते म्हळ्यार आमचे ICICI फावंडेशन, गोवा लायव्हलीहूड फोरम ज्यांनी आमकां ट्रेनिंग आनी हेल्थ केअर सर्विसीस फावो करून दिल्ले आसात. असोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया तांणी आमकां ब्रँडींग आनी मार्केटिंगा खातीर सहकार्य केल्लें आसा वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. असोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया हांच्या वतीन हो भोवमान स्वीकार करपा खातीर 2 पदाधिकारी माचयेर आयिल्ले आसात. ICICI फावंडेशन आमी ह्या वेळार माचयेर पळयता ज्यांनी मशिनरीज आनी टूल्स फावो करून दिवपा खातीर आमकां सहकार्य केल्ले आसात. एकट्यान चलप म्हळ्यार थेमा सारकें, एकवटान चलप म्हळ्यार महासागरा सारकें आनी तोच महासागर घडोवन हाडपी आमचे हे सगळे फावंडेशन आनी आमचे NGOs. तशेंच ज्या ज्या सरकारी खात्यान आमकां मोलाचो तेंको दिल्लो आसा आमच्या बायलांक उबारपा खातीर त्या सगळ्यांचो भोवमान आमी ह्या वेळार घडोवन हाडटात. पयल्या सुवातेर स्टेट लेवल बँकर्स कमिटी हांचे लागीं मागता तांचे पदाधिकारी HOD समज हांगासर आसात जाल्यार उपकार करून माचयेर येवचें. आमकां फायनान्शियल असिस्टंट दिवपाक ह्या खात्यान आमकां सहकार्य केल्ले आसात. तशेंच फुडल्या सुवातेर डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम हांचे पदाधिकारी हांगासर आयिल्ले आसात. उपकार करून ताणें वेधीर येवपाक तयारी करची. लोकांचे हात वळकड करपी हे अशे व्यक्तिमत्व जावन आसात. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम हांचे वतीन
तांचे HOD समज हांगासर आयिल्ले आसा जाल्यार उपकार करून वेदीर येवचे. होम स्टे खातीर तांचो मोलाचो तेंको आसा. डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर समज हांगासर आयिल्ले आसात, उपकार करून वेदीर येवचे. इक्विपमेंट्स, मशिनरीज, ट्रेनिंग, फील्ड डेमॉन्स्ट्रेशना खातीर तांचो मोलाचो असो वांटो आसात. डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत हांकां विनवणी करता की तांणी वेदीर येवचे. एग्रीकल्चराच्या वतीन ते ह्या वेळार भोवमान स्वीकार करता. डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत ज्यांनी आमकां जायती सुवात आमच्यो मिटिंगी घेवपा खातीर दिल्ली आसात आनी म्हणून आमी तांचे उपकारी आसात. डायरेक्टरेट ऑफ विमेन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट ज्यांनी आमकां भलायकी रिलेटेड जायते प्रोग्राम्स घडोवन हाडपाक सहकार्य केल्ले आसात. सगळ्यांक मनाकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या फुडारपणाचें खाशेलेपण म्हळ्यार आपल्या कारभारान समाजातल्या सगळ्या पावड्या लोकांचो सहभाग सुनिश्चित जावचो म्हणून तांणी सदांच दूरदृश्टी दाखयल्ली आसात. समाजातलो खंयचोच वर्ग वा व्यक्ती उदरगती परस पयस रावचो न्हय ह्याच हेतान तांणी धोरणांचें नियोजन आनी अंमलबजावणी हांचेर भर दिल्लो आसात. ते राज्य कारभारान सत्तेचें साधन न्हय तर सेवेचें साधन मानतात आनी म्हणून सेवा पखवाडा ह्या खासा कार्यावळीन आमी तांकां जायतो मोग परबी फावो करून दिवया. ये धागे आते हैं देश के टेक्सटाइल सेक्टर से, जो कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और देश के कुल निर्यात में 9% योगदान करता है. ये सेक्टर 2030 तक भारत के निर्यात को दोगुना करने की राह पर है और अब इसमें जुड़ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने का विजन, जिसके तहत देश भर में पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं. हम देश भर में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित कर रहे हैं. यही हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे. ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा. ये सभी पार्क तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का समग्र मॉडल होंगे, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के 5F के विजन को साकार किया जा सकता है. उद्योग, निवेश और अवसरों को एक सूत्र में पिरोकर एक नया आयाम दिया जाएगा. मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के संकल्प को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सार्थक प्रयासों से एक नई गति मिली है और आज देश का सबसे विशाल और पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क आकार ले रहा है मध्य प्रदेश के धार जिले में. इससे मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में लगे 3.5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा. इस पीएम मित्र पार्क से 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे, जिनमें कम से कम 60% महिलाओं के लिए होंगे. यही नहीं, लाखों किसान परिवारों का कल्याण होगा. महिलाएं होंगी आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त और युवाओं के लिए बनेंगे नए अवसर. साथ ही यहां महिलाओं के लिए सुरक्षित आवासीय सुविधाएं भी होंगी. धार पीएम मित्र पार्क 2063 करोड़ रुपए की लागत से 2158 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा, जहां स्पिनिंग से लेकर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक ही छत के नीचे जुड़ जाएगी. यहां कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ZLD, सोलर और ग्रीन एनर्जी प्लग एंड प्ले यूनिट्स होंगी, जिन्हें IoT एवं SCADA मॉनिटरिंग और भी स्मार्ट बनाएगी. बेहतरीन हाईवे, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को भारत के प्रमुख टेक्सटाइल एंड गारमेंट प्रोसेसिंग हब में बदलेंगे. टेक्सटाइल क्षेत्र में ये पार्क विकास की नई कड़ी बनेगा, जहां हर हाथ को काम मिले, हर परिवार को उम्मीद. और जब यहां विकास के धागे बुने जाएं, तो उनके साथ बुना जाए विकसित भारत का सपना भी. पीएम मित्र पार्क धार, विजन, एक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन.
स्वस्थ नारी यानी सशक्त परिवार का आधार, जिससे मिलती है समृद्ध राष्ट्र को मजबूत नींव। महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं, परिवार की पहली प्रेरणा और पोषण करने वाली होती हैं, पर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने में वे अक्सर खुद को पीछे रख देती हैं, अपनी सेहत और पोषण को अनदेखा कर देती हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है विमेन लेड डेवलपमेंट, और इसके लिए जरूरी है स्वस्थ नारी शक्ति का दृष्टिकोण। जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। बेहतर जीवन के दो स्तंभ हैं, स्वास्थ्य और पोषण। इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार से शुभारंभ होने वाले इस महासेवा पर्व के अंतर्गत देश भर में माताओं, बहनों और बेटियों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ भी हो रहा है, और साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाखों महिलाओं को मातृत्व लाभ का वितरण किया जा रहा है। और सुमन सखी चैटबॉट एवं आदि सेवा पर्व का शुभारंभ भी हो रहा है। इन स्वास्थ्य शिविरों में महिलाओं और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध होंगी, जैसे ENT, रक्त शर्करा, रक्तचाप, मधुमेह, क्षय रोग, कैंसर, एनीमिया एवं सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, मासिक धर्म स्वच्छता और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व जांच, पोषण परामर्श जैसी सेवाएं मिलेंगी। अभियान का लक्ष्य है कि जन भागीदारी के माध्यम से समाज के हर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सामुदायिक सहयोग से प्रभावी रूप से जोड़ा जा सके। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी जरूरी जांच और सलाह भी देंगे। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक देश भर में पोषण कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और फिटनेस को बढ़ावा, बच्चों की देखभाल पर फोकस होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु के सही पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है और आर्थिक मदद दी जाती है। जिंदगी की भाग दौड़ में खान पान का संतुलन अक्सर बिगड़ जाता है, जिससे डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। आज जिस तरीके से इन लाइफस्टाइल और खान पान से जुड़ी बीमारियों का दायरा चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि खाने में तेल और चीनी की खपत कम से कम 10% घटाएं। सुमन सखी चैटबॉट महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सशक्त बनाने की डिजिटल पहल है। AI संचालित इस चैटबॉट के जरिए गर्भवती महिलाएं और माताएं जब चाहे अपने स्वास्थ्य संबंधित सवालों को पूछ सकती हैं और सही जानकारी ले सकती हैं। आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान नई आशा है। ये महाअभियान जनजातीय बहुल ब्लॉकों के 1 लाख गांवों में 20 लाख से अधिक आदि कर्मयोगियों को संगठित कर 11 करोड़ जनजातीय भाइयों बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प है, जिसे 16 दिवसीय आदि सेवा पर्व अभियान के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। आइए स्वास्थ्य व पोषण के इस महाअभियान से अधिक संख्या में जुड़ें और पूरे उत्साह के साथ इसे स्वास्थ्य का जन आंदोलन बनाएं।
17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम विनम्रतापूर्ण आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे एक बगिया माँ के नाम अभियान के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की दीदी श्रीमती लक्ष्मी डोडिया को अमरूद का पेड़ प्रदान करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और इसी कड़ी में अब माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः आग्रह है कि वे 1 करोड़वें सिकल सेल एवं काउंसलिंग कार्ड को कुमारी आराधना कलमी को प्रदान करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी सदाशीलता के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप युग पुरुष हैं, युग दृष्टा हैं और भारत के अभूतपूर्व विकास के अग्रदूत हैं। जन कल्याण के पथ पर आपके अथक प्रयासों ने एक समृद्ध और विकसित भारत की नींव रखी है। आज समस्त देशवासियों के हृदय में आपके प्रति अपार श्रद्धा और आदर का भाव है। देवियों सज्जनों, आपकी करतल ध्वनियों के साथ अत्यंत हर्ष और गौरव के साथ आग्रह करते हैं सर्वजन प्रियाय हमारे स्वर्णिम भारत के श्रेष्ठ शिल्पीकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के बीच निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, केंद्र में मेरी सहयोगी बहन सावित्री ठाकुर जी, देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे सभी केंद्रीय मंत्री, राज्यों के गवर्नर, राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और देश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ज्ञान की देवी और धार भोजशाला की मां वाग्देवी के चरणों में नमन करता हूं। आज कौशल और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। मैं भगवान विश्वकर्मा को नमन करता हूं। अपने कौशल से राष्ट्र निर्माण में लगे करोड़ों भाइयों और बहनों को भी मैं आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, धार की ये धरती हमेशा से पराक्रम की धरती रही है, प्रेरणा की धरती रही है। महाराजा भोज का शौर्य हमें शायद वहां
या तो सुनाई नहीं देता या तो दिखाई नहीं देता है। अरे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, आपकी दिल की बात मैं तो समझ ही लेता हूं जी। जो यहाँ के टेक्नीशियन होंगे वे अगर उनको कोई मदद कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज तो ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। असुविधा होगी तो भी सहन करने का स्वभाव मध्य प्रदेश का रहा है और यहाँ भी मुझे दर्शन हो रहे हैं। साथियों, महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है। महर्षि दधीचि का त्याग हमें मानवता की सेवा का संकल्प देता है। इसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। साथियों, आज 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को, सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना, उसको अमर कर दिया है। हमने भारत की एकता के प्रतीक
इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है और आज हैदराबाद में बड़े शान से लिबरेशन डे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हैदराबाद लिबरेशन डे हमें प्रेरणा देता है। मां भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ भी नहीं। हम जिए तो देश के लिए, हमारा हर पल समर्पित हो देश के लिए। साथियों, देश के लिए मर मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनाओं ने अपना सब कुछ देश के नाम समर्पित कर दिया था। उन सभी का सपना था विकसित भारत। वो चाहते थे गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत तेज गति से आगे बढ़े। आज इसी प्रेरणा से भारत के हम 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत की इस यात्रा के 4 सबसे प्रमुख स्तंभ है। भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। आज यहां इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन 4 स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। यहां बड़ी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, बेटियां आई हैं। आज के आयोजन में नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। ये कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। यहां से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। देवी वाग्देवी के आशीर्वाद से इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। साथियों, देश भर में अलग अलग चरणों में आदि सेवा पर्व की गूंज पहले से ही सुनाई दे रही है। आज से इसका मध्य प्रदेश संस्करण भी प्रारंभ हो रहा है। ये अभियान धार समेत एमपी के हमारे जनजातीय समाज को विभिन्न योजनाओं से सीधे जोड़ने का सेतु बनेगा। साथियों, विश्वकर्मा जयंती के दिन आज एक बड़ी औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी, किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा
और मेरे लिए खुशी की बात है, सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। मैं इन परियोजनाओं और अभियानों के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश को विशेष बधाई देता हूं। साथियों, हमारी माताएं, बहनें, हमारी नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति का मुख्य आधार है। हम सब देखते हैं, घर में अगर मां ठीक रहती है तो पूरा घर ठीक रहता है। लेकिन साथियों, अगर मां बीमार हो जाए तो परिवार की सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। इसलिए स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार, ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। ठीक रहती है तो एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो चुपचाप आती हैं और पता न चलने के कारण धीरे धीरे बहुत बड़ी बन जाती है। जीवन और मृत्यु का खेल शुरू हो जाता है। ऐसी बीमारियां जिनका महिलाओं में सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसी बीमारियों को शुरुआती दौर में ही उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इस अभियान के तहत बीपी हो, डायबिटीज हो, एनीमिया, टीबी हो या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की संभावना हो, इन सब की जांच की जाएगी। और मेरी माताओं बहनों, देश भर की मेरी माताओं बहनों, आपने मुझे हमेशा बहुत कुछ दिया है। आपके आशीर्वाद ही तो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। देश की कोटि कोटि माताएं बहनें बढ़ चढ़ करके मुझ पर अपने आशीर्वाद देती रही है। लेकिन माताओं बहनों, आज 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती पर मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। देश भर की माताओं बहनों से मैं आज कुछ मांगने आया हूं। माताएं बहनें, जरा मुझे बताएं, आप मुझे देंगे कि नहीं देंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। वाह, सब दूर हाथ ऊपर हो रहे हैं। मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप संकोच किए बिना इन
कैंप में जाकर के जांच जरूर करवाएं। एक बेटे के नाते, एक भाई के नाते मैं आपसे इतना तो मांग सकता हूं ना। मेरी यही आपसे कहना है, इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा। कोई फीस नहीं होगी, जांच भी मुफ्त होगी। इतना ही नहीं, दवाई भी मुफ्त होगी। आपके उत्तम स्वास्थ्य से सरकारी तिजोरी की ज्यादा कीमत नहीं है। ये तिजोरी आपके लिए है, माताओं बहनों के लिए है। और आगे के इलाज में आयुष्मान कार्ड का सुरक्षा कवच आपको बहुत काम आएगा। ये अभियान आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर विजयादशमी तक विजयी होने के संकल्प के साथ 2 सप्ताह चलने वाला है। मैं फिर से एक बार देश भर की माताओं, बहनों, बेटियों को आह्वान करूंगा, आप हमेशा अपने घर परिवार की चिंता में लगी रहती है। थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी जरा निकालिए। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन कैंपों में जाइए। लाखों कैंप लगने वाले हैं। आज भी 1 लाख कैंप के अंदर लोग अपनी जांच करवाना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अपने क्षेत्र की बाकी महिलाओं को भी आप ये जानकारी जरूरी पहुंचाइए। और हर माता बहनों को कहना कि अपने मोदी जी धार आए थे, अपना बेटा धार आया था, अपना भाई धार आया था, और उसने आकर के हमको जांच कराने के लिए कहा। हर सब दूर बताइए, हमें संकल्प लेना है। कोई मां छूट न जाए, कोई बेटी पीछे न रह जाए। साथियों, माताओं, बहनों, बेटियों का स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता है। गर्भवती महिलाओं और बेटियों के सही पोषण के लिए भी हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। आज से हम 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कर रहे हैं। विकसित होते भारत में हमें माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को भी जितना कम कर सकते हैं करना ही है। इसी उद्देश्य से हमने 2017 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की थी। इस योजना में पहली संतान होने पर 5,000 रुपये और दूसरी बेटी के जन्म पर
6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। अब तक 4.5 करोड़ गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ मिल चुका है और अब तक 19,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ लोगों को तो ये आंकड़ा क्या होता है वही समझ नहीं आएगा, 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मेरी इन माताओं बहनों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। आज भी एक ही क्लिक से 15 लाख से ज्यादा गर्भवती माताओं को, अभी जो मैंने यहां क्लिक किया ना, मदद भेज दी गई है। 450 करोड़ से ज्यादा रुपये आज इसी धार की धरती से उनके खाते में जमा हो गए। साथियों, आज मैं मध्य प्रदेश की धरती से एक और अभियान की चर्चा करना चाहता हूं। आप जानते हैं, हमारे आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनीमिया एक बहुत बड़ा संकट होता है। हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों को इस बीमारी से बचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन चला रही है। इस मिशन की शुरुआत हमने 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल से ही की थी और शहडोल में ही हमने सिकल सेल स्क्रीनिंग का पहला कार्ड दिया था और आज मध्य प्रदेश में ही सिकल सेल स्क्रीनिंग का 1 करोड़वां कार्ड वितरित हुआ है। ये जो बेटी आई थी ना अभी मंच पे, उसको जो कार्ड दिया वो कार्ड 1 करोड़वां कार्ड था। और ये मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। अब तक इस अभियान के तहत पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। सिकल सेल स्क्रीनिंग से हमारे आदिवासी समाज के लाखों लोगों का जीवन सुरक्षित हुआ है और बहुत लोगों को इसका पता नहीं होगा। साथियों, जिस काम के पीछे हम लगे हुए हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद बनने वाला है। जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है ना, आज हम उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आज जो पीढ़ी है वो स्वस्थ हो जाएगी तो भविष्य में उनके संतान स्वस्थ होने की गारंटी बन जाएगी। मैं हमारी आदिवासी माताओं बहनों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा, आप सिकल सेल एनीमिया की जांच जरूर कराएं। साथियों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि माताओं बहनों का जीवन आसान बनाऊं, उनकी मुश्किलें कम करूं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने करोड़ों शौचालय, उज्ज्वला योजना के जरिए दिए गए करोड़ों मुफ्त गैस कनेक्शन, घर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन, 5 लाख रुपए के तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने की आयुष्मान योजना,
इन सभी ने माताओं बहनों के जीवन की मुश्किलें कम की है और उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बनाया है। और जहां यहां इतनी बड़ी मात्रा में भाई साहब भी हैं, आपके परिवार में भी मां है, बहन है, बेटी है, मैं भाइयों से भी कहूंगा कि आप भी मेरा साथ दीजिए और माताओं बहनों बेटियों का स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करवाएं। साथियों, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, दुनिया के लोग जब इसके आंकड़े सुनते हैं ना गरीब कल्याण अन्न योजना के, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या इतना बड़ी संख्या! मुफ्त राशन की योजना ने कोरोना के कठिन समय में गरीब मां के घर का चूल्हा बुझने नहीं दिया था। दोस्तों, आज भी इस योजना के तहत मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत भी जो करोड़ों घर दिए गए हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाओं के ही नाम पर है। साथियों, हमारी सरकार का बहुत जोर बहनों बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर भी है। हमारी करोड़ों बहनें मुद्रा योजना के जरिए लोन लेकर नए व्यापार कर रही है, नए उद्योग लगा रही है। साथियों, हमारी सरकार 3 करोड़ ग्रामीण बहनों को, गांव में रहने वाली माताओं बहनों को, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के अभियान में जुटी है। बड़े गर्व से कह सकता हूं कि इस अभियान में जो सफलता मिली है, इतने कम समय में अब तक करीब करीब 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन भी चुकी है। हम महिलाओं को बैंक सखी और ड्रोन दीदी बनाकर उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में ला रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाएं नई क्रांति कर रही है। भाइयों बहनों, पिछले 11 वर्षों में गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हमारा मानना है देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का गरीब गरीबी के से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ेगा। और हमने देखा है गरीब की सेवा कभी बेकार नहीं जाती है। गरीब को बस थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ी मदद मिल जाए, वो अपनी मेहनत से समंदर को पार करने की हिम्मत भी रखता है। गरीब के इन जज्बातों को, उसकी भावनाओं को मैंने खुद जिया है। इसलिए गरीब की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हमारी सरकार गरीब को केंद्र में रखकर निरंतर योजनाएं बना रही है, उन पर काम कर रही है। साथियों,
सातत्यपूर्ण रीत से, समर्पण भाव से और पवित्र मन से काम करने के कारण हमारी नीतियों का परिणाम आज दुनिया के सामने है। यहां बैठे हुए हर व्यक्ति को गर्व होगा कि पिछले 11 साल के लगातार पुरुषार्थ के कारण, परिश्रम के कारण आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी के जीवन से बाहर आ गए हैं। हमारे पूरे समाज को एक नया आत्मविश्वास मिला है। साथियों, हमारी सरकार के ये सारे प्रयास केवल योजनाएं नहीं है, ये गरीब मां, बहन, बेटी की जिंदगी को, उनकी जिंदगी को बदलने वाली मोदी की गारंटी है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना, माताओं बहनों की गरिमा को सुरक्षित करना, यही मेरी पूजा है, यही मेरा प्रण है। साथियों, मध्य प्रदेश में माहेश्वरी वस्त्रों की पुरानी परंपरा रही है। देवी अहल्याबाई होलकर ने माहेश्वरी साड़ी को नया आयाम दिया था। कुछ ही समय पहले हमने अहल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाई। अब धार में पीएम मित्र पार्क के जरिए एक प्रकार से हम देवी अहल्याबाई की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मित्र पार्क में बुनाई के लिए जरूरी सामान जैसे कपास और रेशम आसानी से उपलब्ध होगा। क्वालिटी चेक आसान होगी, मार्केट तक पहुंच बढ़ेगी, यहां पर स्पिनिंग होगी, यहां डिजाइनिंग होगी, यहीं प्रोसेसिंग होगी और यहीं से निर्यात होगा। यानी दुनिया के बाजार में मेरा धार भी चमकने वाला है। यानी अब कपड़ा उद्योग की पूरी वैल्यू चेन एक ही जगह पर उपलब्ध होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारी सरकार जिस 5F विजन पर काम कर रही है, 5F, पहला है फार्म, दूसरा है फाइबर, तीसरा है फैक्ट्री, चौथा है फैशन। और इसलिए फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन, ये फॉरेन तक का सफर जल्दी और आसानी से पूरा होगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि धार के इस पीएम मित्र पार्क में करीब 1300 एकड़ जमीन 80 से ज्यादा यूनिट को आवंटित भी कर दी गई है। यानी यहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और फैक्ट्री बनाने का काम दोनों एक साथ चलेगा। इस पार्क में रोजगार के 3 लाख नए अवसर भी बनेंगे और एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का पर। पीएम मित्र पार्क के सामान इधर से उधर ले जाने की लागत कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी, हमारे प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे और दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। इसलिए मैं एमपी के लोगों को, खास करके मेरे किसान भाई बहनों को और मेरे नौजवान युवा युवतियों को पीएम मित्र पार्क की बहुत बहुत बधाई देता हूं।
हमारी सरकार देश में ऐसे 6 और पीएम मित्र पार्क बनाने जा रही है। साथियों, आज देश भर में विश्वकर्मा पूजा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। साथ ही ये पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मनाने का भी समय है। मैं देश भर के अपने विश्वकर्मा भाइयों बहनों, जिनमें सुतार है, लोहार है, सोनार है, कुम्हार है, बढ़ई है, मिस्त्री है, कसेरा, ताम्रकार, कांसीकार, हाथ के हुनर से काम करने वाले ऐसे अनेक लोग शामिल हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। ये आप ही हैं जो मेक इन इंडिया की बड़ी ताकत है। आपके बनाए उत्पाद, आपकी कला से ही गांव या शहर रोजमर्रा की जरूरत पूरी होती है। मुझे संतोष है कि पीएम विश्वकर्मा योजना ने इतने कम समय में 30 लाख से ज्यादा कारीगरों और शिल्पकारों की मदद की है। इस योजना से उन्हें स्किल ट्रेनिंग मिली, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और मॉडर्न टूल्स से जोड़ा गया। 6 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा साथियों को नए उपकरण दिए गए। अब तक 4,000 करोड़ से अधिक का लोन विश्वकर्मा भाई बहनों तक पहुंच चुका है। साथियों, पीएम विश्वकर्मा योजना का सबसे बड़ा लाभ समाज के उस तबके को हुआ है जिन्हें दशकों तक अनदेखा किया गया था। हमारे गरीब विश्वकर्मा भाई बहनों के पास हुनर तो था, लेकिन पिछली सरकारों के पास उनके हुनर को आगे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं था। उनका जीवन बेहतर बनाने की कोई योजना नहीं थी। हमने उनकी प्रतिभा को उनकी प्रगति का माध्यम बनाने का रास्ता खोले। इसलिए ही तो मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। साथियों, हमारा धार श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे की जन्मभूमि भी है। उन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना से अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया था। मैं आज उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्र प्रथम की ये भावना देश को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा है। साथियों, ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। और इसलिए मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है। और ये काम कैसे होगा? ये तब होगा जब हम
अपने देश में बनी हुई हर चीज पर गर्व करेंगे। हम छोटी से छोटी चीज भी खरीदें, हम बच्चों के लिए खिलौने खरीदें, दिवाली की मूर्तियां खरीदें, घर को सजाने वाले सामान खरीदें या मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसी कोई बड़ी चीजें खरीदें, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या ये हमारे देश में बना है, क्या इसमें मेरे देशवासियों का पसीने की सुगंध है कि नहीं है। क्योंकि जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है, हमारा पैसा विदेश जाने से बचता है, वही पैसा फिर से देश के विकास के काम आता है। उस पैसे से सड़कें बनती हैं, गांव के स्कूल बनते हैं, गरीब विधवा माताओं को मदद मिलती है, प्राथमिक चिकित्सालय बनते हैं, वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं के काम आता है, आप तक पहुंचता है। मेरे मध्यम वर्ग के भाई बहनों के जो सपने हैं, मेरे मध्यम वर्गीय नौजवानों के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए तो बहुत धन की जरूरत है। और ये हम इन छोटी छोटी चीजों को करके पूरा कर सकते हैं। हमारी जरूरत की चीजें जब देश में बनती हैं तो उससे जो रोजगार पैदा होता है वो भी हमारे देशवासियों को मिलता है। इसलिए अब जब 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें भी लागू होने जा रही है। तो हमें स्वदेशी चीजें ही खरीदकर उसका लाभ उठाना है। हमें एक मंत्र याद रखना है और मैं तो चाहता हूं हर दुकान पे लिखा रहना चाहिए। मैं तो राज्य सरकार को भी कहूंगा, अभियान चलाइए, हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। मेरे साथ बोलेंगे? आप सब मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा गर्व से कहो, आप कहेंगे ये स्वदेशी है। गर्व से कहो, गर्व से करो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। साथियों, इसी भाव के साथ आपको फिर से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तांचें व्यक्तिमत्व फक्त एका राजकीय फुडारण्या परस खंय ना खंय राष्ट्रहिता कडेन लक्ष केंद्रीत करपी अशें आशिल्लें आनी म्हणूनच ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना हांव परतून एकदां आमच्या सगळ्या सोयऱ्यां लागीं मागता की तांणी ह्या वेळेचेर येवन फुडलें भोवमान जें आसा तें घडोवन हाडचें। 5 तत्वांचेर काम करपी सुरक्षा शक्ती, लोकशक्ती, जलशक्ती, उर्जा शक्ती आनी ज्ञानशक्तीची सगळी मुळां सांबाळपी अशें आमचे हे फुडारी रजिस्टर ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटी हांचे लागीं मागता की तांणी ह्या वेळेचेर येवन आमचे वतीन भोवमान जो आसा तो स्विकार करतो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सगळ्यान बेस बरी करपा खातीर ह्या खात्याचो आमकां भरपूर मोलाचो असो वांटो आसा। रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटी, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस,
डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस हेल्थ कॅम्प घडोवपा खातीर तांणी आमकां भरपूर बऱ्या पद्दतीन तेंको दिल्लो आसात. नाबार्ड ह्या संस्थे लागीं मागता की तांणी ह्या वेळार वेधीर येवचें. रुरल मार्ट्स, स्मार्ट मार्ट्स आणि त्याच बरोबर मायक्रो म्हणजे ल्हान प्रमाणान धंदे सामके रुजू घालपा खातीर नाबार्ड ह्या संस्थेचो मोलाचो वांटो आसा. नेटान ताळयांची साथ दिवया. स्वदेशी जावपा खातीर आमकां ह्या सगळ्या लोकांनी भरपूर तेंको दिल्लो आसात. धंदे आमचे चालू दवरपा खातीर ह्या सगळ्या लोकांनी आमकां तेंको दिल्लो आसात म्हणून गोंय सरकारा वतीन हो भोवमान डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग, स्टॅटिस्टिक्स अँड इव्हॅल्युएशन हांचे लागीं मागता की तांणी हो मानाचो असो भोवमान स्विकार करपा खातीर वेधीर येवचें. ई कॉमर्स प्लॅटफॉर्म उक्ते करपा खातीर ह्या खात्यान आमकां सहकार्य केल्लें आसात. डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी हांचे लागीं मागता की तांणी उपकार करून वेधीर येवचें. आमच्यो एडवर्टिजमेंट्स आसतल्यो जे कितें पब्लीश करपाच्यो गजाली आसतल्यो त्यो ह्या डिपार्टमेंटान बेस बऱ्यो केल्ल्यो आसा. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन अँड रुरल डेव्हलपमेंट हांणी आमकां जायते प्रशिक्षणां घेवपा खातीर सहकार्य केल्लें आसात देखून तांचो हो भोवमान. ज्या संस्थेची नांवां घेतिल्लीं आसात तांणी उपकार करून वेधीर येवचें. नाबार्ड, डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी, गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशन अँड रुरल डेव्हलपमेंट, गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हांचे लागीं मागता की तांणी उपकार करून वेधीर येवचें. फार्म बेज एक्टिविटी आमकां घडोवन हाडोवपा खातीर ह्या संस्थेचो मोलाचो वांटो आसा. सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट ICAR हांच्या वतीन हो मोलाचो भोवमान स्विकार करपा खातीर वेधीर येवचें. आयज फक्त एक खातें वयर येना तर एक येवजण वयर येतात. आयज एका खात्याचो भोवमान जायना तर आमी ज्यो ज्यो गजाली लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता त्या सगळ्या गजालींचो ह्या वेळार भोवमान जाता. डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट्स, टेक्सटायल अँड कॉयर हांचे लागीं मागता की तांणी उपकार करून वेधीर येवचें. आयज आमी हँडीक्राफ्ट्स आयटम सामके लागच्यान पळयल्ले आसात, आमच्याच बायलांनी केल्ले. जन शिक्षण संस्था हांचे लागीं मागता की तांणी उपकार करून वेधीर येवचें. स्कील बेस्ड ट्रेनिंग घेवपा खातीर आसूनी, कॅपेसिटी बिल्डींग सपोर्टा खातीर आसूनी ह्या खात्याचो आमकां मोलाचो तेंको आसा. आणि एक सांगू, फुडले जे खाते आसा न्ही तांची वळख आणि तांच्या विशयी आमचें नातें हे दर दिसाचें आसता. कितें खबर आसा? नोटा म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया हांचे लागीं मागता की तांणी उपकार करून वेधीर येवचें. नेटान ताळयांचे साथ हांचे खातीर तरी दियात, हांच्या शिवाय आमचें काम चलना. विटामीन M सपोर्ट करपी विटामीन M हांच्या कडल्यान मेळटा. विटामीन C तुमच्या कडल्यान आमकां पावपाची गरज आसा म्हणून ताळयो म्हणजे तुमचे क्लॅप्स जे आसा ते कमी करनाकात. डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन हांचे लागीं मागता की तांणी उपकार करून वेधीर येवचें. डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन चडान चड देव बरें करूं. आणि ज्याच एज्युकेशना खातीर आयज आमी सगळीं जाणां इतले उदरगतीच्या झऱ्यान व्हांवतात, आयज त्याच एज्युकेशनल डिपार्टमेंटाच्या वतीन जे कितें भोवमान जावपाचें आसा तें सांबाळपाची जबाबदारी हांव संदेश बाराजणकर सर हांकां फावो करून दिता. थँक्यू बाय समृद्धी. अशा ह्या पावन दिसा सेवा पखवाड्याच्या निमित्तान शिक्षण खातें काही देखणे हातांचे सन्मान करता. हांव सगळ्या मानिस्तां लागीं मागता की तांच्यांनी हो भोवमान ह्या देखण्या हातांचो करचो. सगळ्यात पयलीं आमचे मदीं आसा फरहान रशीद शेख. फरहान रशीद शेख हो गव्हर्मेंट हायस्कूल आंबावली केपें साकून आसास आनी ताणें सुकुरा सायन्स एक्सचेंज प्रोग्राम जो घडोवन हाडिल्लो मिनिस्ट्री ऑफ सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या वतीन भारताक रिप्रेझेंट केले. ताणें आपल्या निर्मितीच्या ह्या हातान स्मार्ट डस्टबीन तयार केले आणि ह्या स्मार्ट डस्टबिनान कचरो वेवस्थापन जो आसा तो बऱ्यापैकी जातलो. इनोव्हेशन्स ताच्या आई लागीं मागता की तांच्यांनी वयर येवचें आनी हो भोवमान स्विकारचो. ताचे पालक दोनी हय बेगीन येवचे वयर. तांचे बरोबर तांची शिक्षिकाय आसा अशें दिसता. हय सगळ्यांनी वयर येवचें.
फुडें वचून फरहान शेख बाब जो आसा तो कितें विशेष कार्य आमच्या भारतीय सेना खातीर करूंक शकता, कितें इनोव्हेशन करूंक सोदता. सो पुन्हा एकदा फरहान शेख हाचे खूब खूब अभिनंदन. असोच एक अजून होतोर आमचे विघ्नेश नांवचो शेटये आमच्या मदीं उपस्थित आसा. मुस्टिफंड आर्यन हायर सेकंडरीन सध्या तो शिकता आनी त्याच बरोबर ताणें केबी हेडगेवार सांखळे हांगासर आसतनाच पेटंट मेळयलो. एक इलेक्ट्रिकल लायन फ्लॉट डिटेक्शन सिस्टम तयार केली ताणें, ताका ताजें पेटंटूय मेळिल्लें आसा. हाचे खातीर ताणें 2021 सालान अप्लाय करिल्लें आनी आतां 2025 सालान तें पेटंट ताका ग्रांट जाता. गोवा स्टेट इनोव्हेटीव कावन्सील हांच्यांनी ताका तेंको दिलो. विघ्नेश नांवचो शेटये. आनी ह्याच बरोबर आमच्या मदीं उपस्थित आसा ह्या सगळ्या भुरग्यांक आनी त्याच बरोबर पालकांक घडोवपी विलास रामनाथ सतरकर सर. हे जावन आसा डॉक्टर केबी हेडगेवार कुजिरा हाचे हेडमास्टर. हालींच तांकां नॅशनल टिचर्स अवॉर्ड फावो जालो. गेली 29 वर्सां शिक्षण क्षेत्रांत काम करपी आनी त्याच बरोबर म्हत्वाचें म्हटल्यार गेली 19 वर्सां 100% रिजल्ट ह्या शाळेचो तेंच्या मार्फत तांच्यांनी हाडलो. आनी देशांतले बऱ्यापैकी अटल टिंकरिंग लॅब तांच्या लागीं आसा आनी वेगळ्या कार्यार ते व्यस्त आसता. पुन्हा एकदा शिक्षण खात्याच्या वतीन हे तिनूय पुरस्कार तिनूय सन्मान पावण्यांच्या हस्तिके जाल्या बद्दल शिक्षण खात्यान आमी सगळे जाण ऋणकारी आसा. धन्यवाद. जेन्ना आमी 12 जाणांक घेवन मुखार सरता तेन्नाच आमी शिक्षणाचो बरो संदेश दिवपाक शकता आनी ते दाखोवन दिल्या खातीर संदेश बाळाजणकर सराक मना काळजांतल्यान परबी फावो करून दिता. आनी आतां मागता भाई दत्तराज हांचे लागीं की त्यांनी लेबर डिपार्टमेंटच्या वतीन जे कितें भोवमान जावपाचे आसा ताची धुरा सांबाळची. राष्ट्राच्या उदरगतीचो सशक्त खामो म्हळ्यार आमचें शिक्षण आनी उदरगतीचे आमी जे वेगळी वेगळी कामां पळयतात ते सांबाळपी आमचे सगळे लेबर्स आनी तांच्या वतीन हो खासा भोवमान जावपाचो आसा. विश्वकर्मा जयंती निमतान आमी हे भोवमान खासा घडोवन हाडटात. कॅमिस्ट म्हणून वावर करपी श्रुती श्रीराम अलवणी हांच्या लागीं मागता की तांणी उपकार करून वेदीर येवचे. लेबर डिपार्टमेंटाच्या वतीन हे जायते भोवमान आमचे गोंय राज्याचे मानाधीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी हांचे हस्तुके घडोवन हाडटात. टेक्निशियन म्हणून वावर करपी महेश बोरकर हांगासर आसात. क्रॉम्प्टन ग्रेवीज कंज्युमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कुणय इंडस्ट्री हातून ते वावर करता. ऑपरेटर म्हणून फार्मास्युटिकल कंपनीन काम करपी बाय रेशमा सावंत हांचो ह्या वेळार भोवमान जाता. रेशम सावंत ह्या वेळार रेशीम साडी घेवन माचयेर येता. मसन म्हणून काम करपी यल्लप्पा परशुराम गोरे हांचो ह्या वेळार भोवमान आमी घडोवन हाडटात. कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर तांचो वावर चालू आसा. आमचे आयचे ह्या कार्यावळीचे मुखेलमंत्री जे आसा न्ही तांच्या पोशाखांतल्यान सुद्दां आदर्श दिश्टी पडटात. आनी पोशाख सजोवन हाडपी म्हणजे आमचे टेलर्स आनी आयज तशाच एका टेलर भावाचो ह्या वेळार भोवमान जाता. टेलर भयणीचो भोवमान जाता. रुपा नाईक ह्या वेळार हो भोवमान स्विकार करपा खातीर माचयेर येता. वर्कर म्हणून काम करपी सुरेश काणकोणकार हांकां आमी ह्या वेळार सुरेश काणकोणकर हांचो पणजी म्युनिसिपल कावन्सील ह्या वाठारांत काम करपा खातीरचो हो भोवमान. श्री किशोर नाईक एविएशन मॅकॅनीक इंडियन नेव्ही वास्को गोवा आनी खरेंच अनुशासन आनी शिस्त हांच्या बद्दल उलयत आसतना किशोर नाईक हांकां आमी चडांत चड तेंको आनी चडांत चड तोखणाय फावो करून दिवपाक जाय. आयज इंडियन नेव्ही ज्या पद्दतीन काम करतात खरेंच आमकां अभिमान आसा. श्री मिलिंद मंगेश गांवकर स्टोर्स सिनियर स्टोर्स असिस्टंट म्हणून काम सांबाळटात. गोवा स्पॉन्ज अँड पावर लिमिटेड सावर्डेम गोवा हांच्या वतीन हो भोवमान. प्रशांत महादेव मार्दोळकर
सिनियर ऑपरेटर अँड सिनियर फिटर म्हणून ते वावर करतात. आयज ऑपरेटर आनी फिटर हें काम करपी भरपूर कमी आमकां पळोवपाक मेळटा आनी म्हणून आयज ज्या वेळाचेर आमी भोवमान घडोवन हाडटात अशा पद्दतीचें काम तुमी सांबाळचें हीच देख आनी होच मेसेज आमी तुमच्या मुखार दवरता. वरूण बेवरेजीस ह्या संस्थेन काम करपी आनी निमणो जो हांगासर भोवमान जावपाचो आसा तो म्हळ्यार श्रीमती लक्ष्मी हरिजन, स्वीपर म्हणून वावर करता मारगांव म्युनिसिपल कावन्सील ह्या वाठारांत. आयज ही सगळीं बायलां काम करतात, आमचे सगळे जायते कामगार वर्ग काम करतात म्हणून आमचे गोंय आनी आमचो भारत देश हो स्वच्छ आसात, सुंदर आसात आनी तोच सुजलाम आनी सुफलाम जावपा खातीरूच आमी वेगवेगळ्यो योजना घडोवन हाडटात आनी म्हणून हांगा जमिल्ल्या सगळ्यां कडेन मागता की तुमी आमच्या गोंय सरकाराक, भारत सरकाराक जायतो तेंको दिवचो, तांच्यो सगळ्यो योजन्यो ज्यो आसात त्यो स्विकार करच्यो आनी अशा पद्दतीन आयची ही कार्यावळ निमण्या टप्प्याचेर पाविल्ली आसात आनी तो म्हळ्यार आभार व्यक्त करपी सुवाळो. आनी म्हणून ह्या वेळार मागता की दिपाली मॅडम हांचे लागीं की तांणी उपकार करून माचयेर येवन आभार व्यक्त करचे. सगळ्या मानेस्तां कडेन मागता की तांणी बसून घेवचे. गुड आफ्टरनून. गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशनाच्या डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट